नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. गोयची आदली मुख्यमंत्री शशिकला ताई संवसाराक अंतरली. गोयभर सरकारी दुखवटो. आल्तिनार घरा 82 वर्सांचेर ताईक मरण. सरकार सामाजीक राजकीय फुडाऱ्यांची आर्गां. दिवाळीचे आदले राती गोयभर नाक्यार नरकासूर. रातभर नरकासुरांचो धुडगूस. फातोडेर वध. बाजारांनी गर्दी. आकाश दिवे, लायटी, पणट्यो. गोडशांनी बाजार फुल्ले. बॉयकॉट चायनीज प्रॉडक्ट कंपनीक गोयच्या मार्केटांनी रिस्पॉन्स. चायनीज मालाचो सेल पडलो. बाजारकारांची चिनी म्हालाक तितली पसंती ना. गोंयकारूय म्हणटा मेक इन इंडिया. सरकारान 7वें वेतन आयोगाची सीडी एम्प्लॉई मर्जर शिफारस लायली चालीक. मात स्केल अजून ना. केन्ना लायतले नेमके ना. फिल्म फायनान्स स्कीम निमणे केली पास. वास्को आयओसी ब्रिजाकडेन एक्सिडेंट. बायणाचो 17 वर्सांचो भुरगो रहीम दमानी आगताक गेलो. आवय जखमी. ट्रकान स्कूटरीक दिलो धक्को. हेल्थ इन्शुरन्स स्किमीचे कोफुजाव सध्या सुटले. हॉस्पिटलांक पैसे सुरू. दर 1500 मेळटले पैसे. नाजाल्यार कंपनीक पेनल्टी. इन्शुरन्स कंपनी हॉस्पिटलांच्या मिटिंगेत निर्णय. आणि एफसी गोवाक पहिल्या आयएसएलात केल्ल्या फायटबॅकाची गरज. दिल्ली डायनोमोजाक हरोवन झिकोच्या टिमीन केल्लो टर्न अराउंड. एफसी गोवाचे होम मॅचीक सध्या तिकेटींचेर ऑफर. गोयची दुसरी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकार शुक्रारा संवसाराक अंतरली. शशिकलाताई पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेबाची धूव. 81 वर्सांचेर तिका मरण आयलें. 1973 ते 1979 तिणें मुख्यमंत्री पदाचो भार सांबाळ्ळो. राज्यांत 2 दिसांचो दुखवटो सरकारान जाहीर केला. ताईचे कुडीचेर निमणे संस्कार शेनवारा 4:30 सांतिनेज मसणभुंयेंत जातले. गोयची दुसरी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकार शुक्रारा संवसाराक अंतरली. भाऊसाहेबाच्या मरणा उपरांत ताई राजकारणात देवली. 1973 ते 1979 मेरेन तिणें मुख्यमंत्री पदाचो भार सांबाळ्ळो. शिक्षण मंत्री म्हणूनय तिणें काम केलां. मराठी बचाव अभियानाची ती एका तेंपावेली मुखेली. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची ती अध्यक्ष आशिल्ली. फाटलो कांय तेंप ती दुयेंत आशिल्ली. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची ती धूव. तिच्या मरणान गोंयच्या सामाजीक आनी राजकीय मळावेल्या फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलां. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा बरोबर ती सक्रीय आशिल्ली. 81 वर्सांचेर तिका मरण आयलें. आल्तिनार आपल्या निवासस्थानार ताईन निमणो स्वास घेतलो. गोंयच्या सामाजीक आनी राजकीय मळावेल्या मानेस्तांनी तिच्या मरणान दुख्ख उक्तायलां. मानेस्तांनी ताईक आर्गां ओंपलीं. 5 वर्सांची तांची कारकीर्द जी आसा ती एक कणखर भुमिका घेणारी आणि दूरदृष्टी दवरून राज्याचे हित पळयणारी अशी ताई आसली. फाटले काही काळांत प्रत्यक्ष राजकारणात जरी ॲक्टिव्ह नासली तरी सगळ्या विशयाचेर तिचे मतप्रदर्शन आसतालें. त्यामुळे एक थोर मार्गदर्शक आमी सगळे जाण मुखल्यात. कणखर नेतृत्व जे डिसिजन तिणें घेतल्या नंतर ती केन्नाच चेंज करना. हाजेर उलोवपाचें जाल्यार जेन्ना माध्यम प्रश्न आयलो आनी ती एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्ली दुसऱ्या गव्हर्मेंटान, तेन्ना तिणें घेतिल्लें डिसिजन सबंद गोंयांत इदर कोंकणी किंवा मराठी होच विशय घेवन प्राथमीक शिक्षण आसचें हाजे वयल्यान तिचो कणखरपणा कितलो आशिल्लो हें आमकां दिसून येता. दुःख जाता आनी कांयच आमी सगळ्यांनी ह्या फॅमिली बरोबर तांच्या ह्या वेदनेक सगळ्यांनी सामील जावन तांकांय सपोर्ट दिवचो अशें हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन विनंती करता. गोंयची न भरून येणारी अशी नुकसान आसा ज्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी ह्या संपूर्ण काळा भितर आमच्या मंत्रिमंडळाक आनी येणाऱ्या सगळ्या सरकारांक भितर बरी भशेन योगदान दिल्लें आसा आनी मार्गदर्शन केल्लें आसा. तांच्या मार्गदर्शनाक गोवा आयज मुखलेलो आसा. जे कितें प्रशासन जे पळय आसा त्या प्रशासनाचेर ताईचो वचक आसलेलो आनी तेचो वचक आसल्या कारणानूच जायते तरेचे तांणी गजाली ह्या त्यांच्या कारकिर्दीत केल्यो.
अशें अतुलनीय आसा. भाऊन सुरू केल्लें अपुरें कार्य ती बरेच पुढे घेऊन गेली. कॉलेज पर्यंत स्थापना झाली. विद्यापीठाची स्थापना त्यांच्याच काळात झाली. कला अकादमीची उभारणीत त्यांचा वाटो मोठो आसा. आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना त्यांच्या काळातच झाली. आमच्या कुटुंबातले एक घटक आशिल्ल्यो. फक्त भारतीय भाषा सुरक्षा मंच न्हय तर सबंद गोंयची ताई अशा पद्दतीन ताईंचें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. अत्यंत निर्धाराची बायल, केन्नाच आपल्या प्रिन्सिपला खातीर कॉम्प्रोमायज केलें ना तिणें आनी कायम भारतीय भाशेच्या फाटल्यान उबी रावली. आज गोंयकार सगळे परके जाले अशें म्हाका म्हणचें अशें दिसता. तिच्या आत्म्याक परमेश्वर श्रद्धांजली दिवं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नरक चतुर्दशीक नरकासुराक नाचोवन नाचोवन मारप आनी दिवाळीक सुरवात करप. सबंद गोंयभर मोठे मोठे नरकासूर उबे जाल्यात. वता वता थंय नरकासुरांच्यो सर्ती. रात दीस जागून हजार मोडून तरणाट्यांनी आपापले कल्पनेन ट्रेंडी नरकासूर केल्यात. नरकासुराक मारले उपरांत सगळ्याक दिव्यांचो झगमगाट. घरादारांनी आकाश दिवे, पणट्यो, रांगोळ्यो, तरेतरेची गोडशीं. हो दिव्यांचो उत्सव व्हडले दिवाळी मेरेन उरपाचो. पळयात नरकासूर आनी दिवाळीची तयारी. चवथे उपरांत गोंयकारांक दिवाळी मोठी. सोमारा दीसभर वता वता थंय बाजार दिवाळीच्या सामानान भरिल्ले. तरेतरेच्यो लायटी, आकाश दिवे, दिवे, पणट्यो, फोग, खाणां, जिनस आनी सजावटीचे सामान घेवंक सांजे सावन मार्केटांनी गर्दी वाडली. हालीं लोकांक घरा खाणां, जिनस आनी आकाश दिवे करपाक वेळ कमी, तितलो भायल्या खाणांक आनी आकाश दिव्यांक खप चड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांतूय मेड इन इंडिया. सोशल मिडियाचेर चालू आशिल्ल्या बॉयकॉट चायनीज प्रॉडक्टान चीनी सेल 40% पडला. गोंयच्या मार्केटांनी अंदू वर्सा भशेन तितले चायनीज सामान दिसना. कुंकळे बाजारात चायनीज वस्तूचेर बंदी. म्हापशां आनी पणजे मार्केटांत मोजकेच चायनीज सामान दिसता आनी ताका आसा तसो डिमांड ना. दहशतवादाच्या फाटभुंयेर एकोडो वडयल्ले पाकिस्तानाक तेंको दिता म्हूण चायनाक गोंयकारांची जाप. ट्विटर आसूं, फेसबूक वा व्हॉट्सॲप, सगळ्याक बॉयकॉट चायनीज प्रॉडक्टाचे वारे चल्ला. गोंयांत ह्या कॅम्पेनीक मार्केटांनी अंदू बरोच बदल दिसता. शेनवारा सकाळीं हरशीं हालीं वर्सांनी दिवाळेक बाजार मेड इन चायनाच्या सवाय मालान भरिल्लो दिसतालो. सवाय म्हूण लोक उखलताले. ह्या वर्सा कांय बाजारांनी मोजको चायनीज माल दिसता, पूण तांकां खंय तितलो डिमांड ना. कुंकळे सारकेल्या बाजारात चायनीज सामानाचेर पुराय बंदी. लोकांक चायनीज सामान नाका आनी बाजारकारांक त्यो विकपाक नाका. ना, आमी सगळे बाजारकारांनी डिसिजन घेतला की आता ह्या दिवाळेसून आमी सगळो चायना माल बंद करपाचे. आमी आनी हाडपाना आनी मुखार विकपाक ना. कित्याक चायना ओपनली टेररिस्टाक सपोर्ट करता आनी आतां आमगेलो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सुरू जावपाचो आसा. त्या खातीर आमी इंडिया सपोर्ट करपा जाय. मेन म्हटल्यार एक तर सोशल मिडियाचेर आनी सगळ्यांक अलर्ट जाल्ले आसा की चायना प्रॉडक्ट हो घेवचो न्ही म्हणून कस्टमराक. कस्टमरूय बॅकफुटार आसात आनी आमी मेन म्हटल्यार कितें चडसो बहिष्कार घातलेलो आसा म्हणल्यार चायना प्रॉडक्ट नाका. हे आतां पळय ते हांगा टेररिस्टांक बी सपोर्ट करता पळय चायना आनी पाकिस्तानाक सपोर्ट करता ते ताका लागून ते वाडटा चड. इंडिया माल आमचे देश वयर सरपा जाय न्ही मेन म्हटल्यार. ताका लागून भायलो माल हाडलो आमी विकलो सगळो पयसो भायर वयतलो.
आमकां तेजेर कांय फायदो ना न्ही आमकां इंडियाक फायदो पळय आमी इंडिया वयर सरपा चायनाच माल आमी विकपा ना पयलीं ते टेरिस्टा सपोर्ट करता एक जाले टेरिस्टा सपोर्ट जाले आनी आमचे इंडियेचे लोक बेकार पडटले आमकां इंडियेचोच माल विकपा जाय आमकां चायनाची बी गरज ना विकपाची. म्हापशा कांय कडेन चायनीज प्रोडक्ट आसात पूण तांकां व्हडलोसो डिमांड ना. ह्या बाजारात बॉयकॉट चायनीज प्रोडक्ट कॅम्पेनूय जाल्ली. लोकां मेरेन ती कॅम्पेन पावल्या. पण आता तुम्ही नवीन घेऊन थोडे लोक घेतात थोडे लोक ना म्हणतात चायनाचे घेवचे ना कितें आमकां देशा खातीर ते हे करता म्हणून आमी आनी कितें करता त्या खातीर हांवें घेवं. पणजे तीच परिस्थिती. तुम्ही ह्या फावटी चायनीज माल दवरून जेन्ना चायना अटॅक बीन करता न्हू तेका लागून आमी हे फावटी चायना घेवपाचेच पणजे वचले केले. पयलींचे आमचे कितें आसा तेन्ना चायना मेळटा आसा न्हू ते गेल्या वर्सा हांवें 10 ते 15 डझन हाडलेले पण ह्या वर्सा ते फक्त 2 डझन हाडले ते सुद्दां सोंपना. पूण पळोवपाक गेल्यार आतां तुका पयलीं तुका वेरायटीज मेळटाले खूब वेरायटीज जेन्ना चायना वेरायटी धाडटाली पूण आतां आमीच बंद केला हे चायना. चायनीज सामानाचो सेल देशभर 40% वयर पडला. ब्रेस्तारा चायनीज एम्बसीन काडिल्ल्या स्टेटमेंटात भारताक शिटकावणी दिल्या. भारत फक्त 2% चायनीज सामान इम्पोर्ट करता. भारताच्या ह्या भुमिकेक लागून भारतात चायनीज इन्व्हेस्टमेंटाचेर परिणाम जावंक शकता. तेच प्रमाण द्विपक्षीय वेव्हार आनी सहकार्याचेरूय परिणाम जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.